आमची म्हापशेंची फिरगोजीन मिलाक सायबिमांची पोरां. पूण आयज ह्या दोगांच्यान आमचे पोरजेक वांटो घेवंक घडलें ना. कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक लागून आयज लॉकडावन आसलेल्यान हे भाग आमचे पोरजेक फावो जाले ना. तरी पूण आमी ह्या घरांत आसलेल्या यादनिकांनी मिसाचें बलिदान सुमरुंबून आमचे पोरजेक सांगाता घेवन आमच्या काळजा मोनान तांकां बाळगून आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागला. न्हूच आमच्याच फिरगोसकारां पासत पूण आमच्या गोंयच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक मिलाक सायबिमांची जायती भुक्ती आसा. आनी न्हूच क्रिस्ती भावार्थ्यांक दुसऱ्याय धर्माची भाव भयणां मिलाक सायबिमांची जायती भुक्ती करतात. तांचे पासत आमी देवाक विनयला. देवाचो आशिर्वाद हे सायबिमांचे विनवणेन आमी मागला. मिलाक सायबीण आमचे आस्कारीण आनी तिचे विनवणेन आयज ह्या समाजाक एक व्हडली मिलाग्रीची गरज आसा. म्हणल्यार पिडेक वर्साचे पिडेक बेगीनच वखद मेळचें म्हूण हेच माय मारयेचे विनवणेन घडचें म्हूण आमचे आवंडे. ही सगळी कल्पना, ही सगळी चिंतना, हे सगळे आमचे आवंडे देवान हेच माय मारयेचे विनवणेन शार्ती पावोवचे. देवान आपलो आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर तुमा समेस्तांचेर घालचो. जेन्ना आमी पासकांच्या काळांत आमी आसा तेन्ना त्याच जिवन जेजूची शांती आनी ताणें हाडलेलें तारण सगळ्या मनशांक पाळचें ही बी आमची मागणी, होय बी आमचो खोल आवंडो. तुमकां सगळ्यांक मिलाक सायबिमांची उनवणीत परब आवंड येता.